बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रितीच्या भावा भयणींनो, उंड्या रुपान आमचे मोदें आसलोल्या जिव्या जेजूक बोजूंक आयलोल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. स्तोत्र शेंबोर वोल 2. कुशलकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. संतोषाची गितां गावून ताचें दर्शन घेवंक येयात. मोगाळ जेजू, तूं ह्या संस्कारांत आमच्या सांगाता सदांच आसाय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तूं आमचो बोलिश्ट राजा, तूं आमचो सोमी आनी तारोक म्हूण आमी वाकाणून वळखून घेता. आनी ह्या वेळार आमी तुका सगले काल्तिकायेन नमस्कार करता. गीत गावुया साक्रामेंतांत रावलोल्या R31 पेज 193. साक्रामेंतांत रावलोल्या Jesu sakramentan ralolia mogacha Jesu ulpai amchi kalsa tujas mogan boguk ami tuka sasnacha sasna ulpai amchi kalsa tujas mogan boguk ami tuka sasnacha sasna Muncha suiban Alleluia Devacha puta Muncha suiban Alleluia puta bosoi amka tuja jeuna mesa zaujak ami kori Burgi Bosoi
जेवणां मेसार जावच्या आमी कोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचेर देवल्या स्वर्गीच्या उंड्या प्रितुमेचेर देवल्या स्वर्गीच्या उंड्या उसकोत बुके लोले ओत में आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटाये तुझे उसको बुके लोले ओत में आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटाये तुझे आमचो मागण्यांचो विशय संवसारांतल्या कुसडेपणांतली आनी फोटकेरे आशेंतली सुटून आमी देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतलीं. संवसारांतल्या कुसडेपणांतली आनी फोटकेरे आशेंतली सुटून आमी देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतलीं. धर्मदूताच्या इतिहासांत 28 आमकां अशें मेळटा. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोर्ती. मोगाळ जेजू, जायते फावट जेन्ना आमी कश्टा त्रासांत वो गरजेंत आसता तेन्ना जायते फावट आमकां दुसरी आमचे चुचुरे करून आनी आमचेर विस्वास दवरून आमकां आपलो आदार दिता. आमच्या आदाराक ती पावतात. पूण आमी दुसऱ्याचे आशेक बुलोवन, दुसऱ्यांक फटोवून, दुसऱ्यां सवे आमी अविस्वासी जाल्यांत, तांकां आमी दुखयल्यांत, आमकां बोगोस. देवाचे काकलुटे गुलो मारून गीत गावया. हांव तुजो बाडयो पूत I5 पेज 118. हांव तुजो बाडयो पूत
मोची वाट पळयतासलोय मोचे पापोन उपकार कोण दयाळ काळजान विसरलोय हांव तुजो इबाड्यो पूत मोची वाट पळयतासलोय मोचे पापोन उपकार कोण दयाळ काळजान विसरलोय घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेंगा सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेंगा सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजी सांडलोली शेली मोय मोगान सोडून काडली काट्यानी घुस्पलोली कांदार तुवें उबारली तुजी सांडलोली शेली मोय मोगान सोडून काडली काट्यानी घुस्पलोली कांदार तुवें उबारली घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेंगा सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेंगा सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना स्त्रोत 52 वोळ 9 आमकां अशें सांगता तुवें अशें केलाय देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो तुजो मोग कोतोल्या मुखार तूं बोव कोणवाळो म्हूण हांव परगडटलो ह्या वेळार जेजू परम संस्कारांत आमचे मुखार आसा ताका सांगाता घेवन इल्लो वेळ ओगीच रावून देवान आमचे पासत कितें केलां ताचो आमी भोक्तीपणी उगडास करुया
देवाच्या बरेपणाचो आमच्यान केन्नाच ताव घेवंक जावचो ना. ह्या वेळार आमचे ताळे एक करून आनी ताचे उपकार आठवून गीत गावुया. तुजे उपकार दोनयांक कशे बाडयतल्या. E12 पेज 84. तुझी बरेपणा कशी आटल्या. तुझो अगणित मोग कसो म्हण मेस्तल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या. तुझे उपकार दोनयांक कशे बाडयतल्या. स्वर्गानी संसार ही तुझी नवलाव. चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतयां. दाशुरातांनी तुवें आमकां दिल्याय. सासणाच्या सासणा गायता तुझी महिमा. तुझी बरेपणा कशी नियाळतल्या. तुझो अगणित मोग कसो म्हण मेस्तल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या. तुझे उपकार दोनयांक कशे बाडयतल्या. वावर तुजो सगलो आमकां वचेपाचो. ल्हान मनान आमच्यान चिंतूंक जायना तितलो. तुज्या चिंतनाचो ताव घेवन वचो. तूच देवा आमच्या सदां काल उरतलो. तुझी बरेपणा
도시 보로이 대량 두체 오바카라 두니야 고시 바로이 대량. आमचे मदें आसलोलो जेजू आमचे लागीं उलयता. ताचें उत्तर चीत दिवन आयकुया. सगलीं उबीं रावया. बागियोन पेद्रूची दुसरी चीट 21 वोळी 1 ते 7. हांव सिमांव पेद्रू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी धर्मदूत हें पद बरयता. जांकां आमच्या भावार्था सारको मोलादीक भावार्थ मेळ्ळा तांकां बरयता. आमी बसतांव ते देवाच्या आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे थारोवणेक दोयेळायेन तुमकां आनी आमकां तोच भावार्थ फावो जाला. देवाक आनी जेजूक आमच्या सोम्याक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक देवाची दोयाळाय आनी शांती सुभापणान भोगूंक मेळूं. फावो ते पोरी आमी जिवंक आनी ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें क्रिस्तान आपल्या दिव्य पदवेन आमकां दिलां. आपली परिपूर्ण वळख ताणें आमकां दिल्या आनी आपले मोहिमेंत आनी व्हडटेपणांत वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत. हे आपल्या उदारपणाक बरेपणाक लागून उंच मोलाची आनी व्हडटी देणी ताणें आमकां बासायल्यांत. हे पोरी संवसारांतल्या कुसडेपणांतलीं आनी फटकेरे आशेंतलीं सुटून तुमी देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतात. ह्या खातीर क्रिस्ताचेर भावार्थ सांबाळूंक आनी तुमचे सुगूण वाडोवंक सगळे उमेदीन तुमी वावरूंक जाय. तेच बरोबर देवाची खुशी जाणो जावंक प्रयत्न करात. जागृतायेन तुमच्यो वायट वंदवण्यो दमावच्यो. तशेंच आळकुळणी मोदें थीर रावात. तेच बरोबर तुमची भोक्ती वाडोवंक वेतली. अशेंच सगळ्या भाव भयणीची अपुरबाय तुमी करची आनी सगळ्या मनशां लागीं प्रितीमोगान चलचें. देवाचे उतोरे. देवाची बोड उपकार. सगलीं बसूया. आयकल्या देवाच्या उतराचेर आमी ल्हानसो नियाळ करुया. मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत 12 वोळी 1 ते 12 आमकां मेळटा. की जेजू
जुदेवाच्यो कोरण्यो तांच्या तोंडार मारता. कशी पोरी ताणें आदल्या प्रवाद्यांक आनी देवान पाटयलोल्या चाकरांक पिडापीट दिवन तांचो नाश केलो. आनी जेजूचो शेवट तोचोच करतलो म्हूण तो कोलीत करता. इतलें आसतना देव तांचे सवे मोगान, बोगसोण्यान, काकलुटीन, सोंसणिकायेन आनी अपुरबायेन तांकां वागयता की तो आपल्या एकल्याच पुताची बोली पोरयान करूंक तयार जाता. तशेंच अविस्वाशी, स्वार्थी आनी क्रूर कुलवाडी जे दोनयाच्या चाकरांक आनी पुताक पोरयान वायट करूंक फाटीं सरोनात. दुसरी आमकां आदर दिता तेन्ना आमी तांचे सवे उपकारी जावचे सुवातेर आशेक बुलोवन आमी तांचे सवे अनउपकारी जाता. अशेंच कितें घडलें ती एक घडणी तुमच्या दोळे मुखार दवरता. एक गोंयकार फामील UKक सेटल जावंक गेल्ली. थंय वेचे पयलीं तांणी आपलें घर एक गोंयकार गरीब फामिलीक रावूंक दिल्लें. सुमार 6 वर्सां ही फामील तांच्या घरांत रावली. UKक धांवन तीं 2 वर्सांनी एक फावट आपल्या भुरग्यांक घेवन गोंयां येतालीं. तांणी आपल्याक रावूंक एक फ्लॅट घेतलें आनी ती थंयसर रावतालीं. बिराडाक दवरलोले फामिलीन तांचें घर आनी बाट आपलेंचें केलें आनी आतां त्याच घराच्या वांगड्यांक धमकी आनी वायट उतरांनी पाचारतात. दोनयांक शिडूक आनी जागृत रावूंक जेजू उलो करता. संवसारी आशा चड काळ तोगोना. फोटकिरी आशा आमच्या जिवितांत आमकां फुडें व्हरोना. देवाच्या मोगाच्या जिवी भागीदारां आमी जावंक वावरूंक जाय. हीच वाट खऱ्या स्वताची ही आमी वळखून घेवंक जाय. दान दौलत एकठांवून आमी खंय घेवन बेतेल्या. शेवट आमचो खाली हातान परतोवपाचो. जिविताचेर बारीकसाणेन नदर मारुया. ओगेपणी बसून नियाळ करुया आनी बऱ्या कोरण्यांनी जिवीत नेटोवया आनी जेजू वाट, सत आनी जिवीत म्हणून मांडून घेवंक वावरुया. देवाचो आदार मागून आमी कांय गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावोन जातलो. आमच्या भाग्यवंत बापाक, आमच्या गवली बापाक, तशेंच सगळ्या याज्ञिकांक आनी मोठवाशांक राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे
आमच्या सरकारी मनशांनी आपलेच बरेपण विसरून आपणाक निवडून काडलोले पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या जिवितांत आळकोळी प्रश्न येतात तेन्ना देवान आमकां भरपूर आदार दिला. तितले खातीर ताका आर्गां दिवंक आनी दिनवासूंक आमी शिकल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या सुत्रांनी सगळी आमची मागणी एकठांय करून बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां दायरें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.